जनमत कौलाचेर नाटकां करून आता कांय जाण राजकीय फायदो घेवंक सोदतात म्हूण एक्टिविस्टांचो आरोप। एके वटेन ओपिनियन पोल करतना तांणी दुसरे वटेन गोंय विकूंक काडलां। असल्या फटिंगपणांनी लोक फटावचे ना म्हूण एक्टिविस्ट म्हणटात। एक्टिविस्टांनी कोळशाचोय विशय काडलो। एक्टिविस्टांनी फातोड्डे ओपिनियन पोल स्क्वेरा कडेन धरणे धरले। फाल्यां हे फटिंगपणाचे लोक ओपिनियन डे सेलिब्रेट करपाक मुखार सरल्या। इतल्या वर्सां हे लोक न्हिदलेले आनी आज जेन्ना ह्या लोकांनी गोंय विकूंक काडला, फुडल्या इलेक्शनाची तयारी म्हणून आज हे लोकांक परत फटोवपाक ओपिनियन पोलाचेर आपली मतां जमोवपा खातीर हो दीस ते सेलिब्रेट करूंक सोदता। हेंचो आमी निशेध करता। I want Mr. Parrikar to tell us, are you going to stop coal in Goa or not? Do you want to destroy the people of Goa? You keep on saying that these are politicians, these are people who don't understand things. You don't underestimate us. We don't need your technicality to know the destruction you are causing on our people. And we will stand against you. Do not ever think you will get away with it. म्हळ्यार आमकां गमले की थोडे फटिंगपणाच्या नांवान ताजी लेगसी चोरूंक सोदतात। ह्या फटिंग लोकांनी आमचे गोंयची आयडेंटिटी विकपाक खूब पयशे घेतल्या। मंगळारा जनमत कौला दिसा मुख्यमंत्री पर्रीकार उक्तावण करपाक आशिल्लो ते ओपिनियन पोल स्क्वेराचे उक्तावण एक्टिविस्ट सोमाराच करून मेकळे जाले। Inauguration, no politician, nobody. All this is with the taxpayers' money, honest taxpayers' money. And this is for we the people. We the people. No politician, no crooks, no dalals. Yes. This is people's inauguration. No vote for Timpon. Ata Rosa Mari inaugurate kotale most senior citizen here. This circle, this road in the name of opinion poll square. रवी म्हणटा काय जाणांक आतां जनमत कौलाची इतली याद कित्याक जाली। आता फाल्यां ओपिनियन पोल हांव ओपिनियन पोला हांव आवडलो जॅक सिक्युलर आसतना। आतां जॅक सिक्युलर खूब लोकांची याद येता आनी पूण ते जॅक सिक्युलर जे कडेन तेगेलें कितें करपा तें करिना। एक हितून एक हितून दिता तें कितें रावंड सर्कला कडेन तें नांव दिता। तो येदो व्हडलो मनीस त्या वेळार ओपिनियन पोल जालो म्हणून आमी गोंयांत उरले। तेजोय बद्दल सगळो जावंक जाय आशिल्लो पूण ना। आतां हे थोडे लोक शो करता बेश्टे चौक येदे ते कॉर्नराक कितें हेका दिता कितें म्हणटा तेका रावंड। पण ते थोडे लोक म्हणजे पॉलिटिकल लोक कितें हय पॉलिटिकल सगळे आतां तुमचे भाशेन कितें करपा जालें आनी तेका थंय बांदोडकरांच्या थंय तेका एक बांदपा जाय असेंब्ली हय। आनी जाता जाल्यार हांगसरल्या हॉस्पिटलान नांव तेजें दिवपा जाय आनी तो डॉक्टर जॅक सिक्युलर हॉस्पिटल। आमदार मायकल म्हणटा जनमत कौल दीस सरकारान दर वर्सा मनोवंक जाय। जे स्टेट गव्हर्मेंटान फंक्शन करूंक जाय, जे लिबरेशन डे फंक्शन जाता आमचे इंडियेचे इंडिपेंडन्स डेयाचे जाता, रिपब्लीक डेयाचे जाता, गोंयचे लिबरेशन म्हणजे आमी लिबरेट जाले फ्रॉम पोर्चुगीज ते फंक्शन जाता पळय ते ओपिनियन पोला दिसा हे फंक्शन जावपाक जाय। बरें व्हडलें स्टेट गव्हर्मेंटान करपाक जाय। आज कित्याक म्हणून तुमकां हांगा येवचें पडलें? एक म्हणल्यार हो जो पुतळो आसा हो पुतळो सरकाराक सुद्दां शक्य जावंक ना की हो पुतळो हांगा उबारपाक। कांय वर्सां फाटीं 2007 वर्साक हो पुतळो फॅमिली मुखार येवन कंट्रिब्युशन करून हो पुतळो हांगा उबारलो। तेन्ना हांव CCP नासलो आनी तेन्ना आमी सगळें फॅसिलिटेशन करून हो पुतळो हांगा घातलो। आज दूख दिसता फाल्यां ओपिनियन पोल हे मनयता म्हणून सगळे कडेन गाजता। कितें मनयता तुमी? हो पुतळो पळयल्यार ताजी सफाई सुद्दां करपाचें कोणें येवजूंक ना। आज कार्यकर्ते येवन ताका मातसो कुडको लावन आमी हांगा साफ केलो। मतां खातीर कितें मजा गोंयांत चल्ल्या ती पळयात। गोवा फॉर्ड जो गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून नासता तो एक फटपर आनी फटिंगपणाचो पक्ष जाला। कित्याक जो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जावं जी MG पार्टी म्हणून सध्या सरकारान गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा ती MG पार्टी
ह्या ओपिनियन पोला वेळार आमचें गोंय महाराष्ट्रान घालूंक सोदताले आनी आयज हो विजय म्हणटा की आमकां पुतळो जाय, आमकां ओपिनियन पोलाचो रेस्पेद दवरूंक जाय. अरे मागीर तूं त्या सरकारांतल्यान भायर सर मरे, ते माणी घालून बसला त्या ढवळीकारा बरोबर, तो कुशीक सर, आनी मागीर आमी तुका म्हणटा की खरो तूं बाबा गोंयकार, गोंयपण आनी हें तें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशभर गोरक्षे खातीर आंदोलनां जाल्ल्यांत, मात गोंयचो मुख्यमंत्री गोरक्षकांक सोडून गोरवां मारतल्यांक तेंको दिता. सरकारा कडच्यान न्याय मेळना म्हूण वाळपयचे श्रीराम गो संवर्धन केंद्राचो आरोप. गोंयची RSS पसून खंय पर्रीकारान सोंपयली. 2008 सावन काँग्रेस आनी उपरांत BJP सरकारा आड गोरक्षकांचो संघर्श चल्ला. गोंयांत बेकायदेशीर गो हत्या चलता, मात एक्शन जायना म्हूण गोवंश रक्षा अभियानाचो हनुमंत परब उलयलो. गोमंत भूमी ही परशुराम भूमी आनी ह्या खातीर आमी केंद्र म्हणून जे कितें प्रयत्न आमी केले, पूण तेका जो साथ जायो, जो सहकार्य जाय हांगासले यंत्रणे कडल्यान, हांगासले सरकारा कडल्यान, तो आमकां आज पर्यंत मेळोंक ना. आनी मनोहर म्हणजे श्री कृष्ण अशा ह्या मनशाक गाय कितें तें अजून कळोंक ना. देशी गाय ही केन्ना तरी तांकां आमी घेवन तेंच्या खातीर अभ्यास वर्ग घेवचो पडटलो गायी विशय, कारण संघान तांकां वेगवेगळे अभ्यासक्रम आसतात, ते कितले पर्यंत तेंच्यांनी नेत्यांनी तांकां सांगलें म्हाका खबर ना. गोंयांतले जे सगळे बेकायदेशीर कत्तलखाने आसा, जे घरात आसा आनी खंय खंय आसा, ते सगळे कत्तलखाने बंद करचे म्हणून आमी हायकोर्टा समोर गेले आनी ती याचिका तेजे ऑलरेडी डायरेक्शन्स आसा. आनी ह्या वेळार हे डायरेक्शन्स आसतना सुद्दां अजून पर्यंत सरकारान हेंचेर कायदेशीर एक्शन घेवना, हें दुर्दैव्य आसा. मनोहर पर्रीकर आनी 2008 काँग्रेसीचें राज्य आसलें, काँग्रेसचें राज्य आसतना पयली जनहित याचिका आमी घेवन गेल्ले, त्या वेळार काँग्रेसीनी करूंक ना. वयल्यान ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी सगळ्यांनी ह्या गो हत्येक किंवा गो वंशाच्या हत्येक प्रोत्साहन दिलें, खतपाणी घातलें. दुर्दैव्य अशें. आनी ज्या महात्मा गांधीजीचेर हे काँग्रेस उबी रावली, त्या महात्मा गांधीजींची इच्छा आसली की गो हत्या बंदी जावंक जाय. त्या वेळार सुद्दां म्हणजे आमकां गांधीजींनी सांगलें सत्य आनी अहिंसा, तेंच्यांनी काडलो आनी फुडें लायलो. ते असत्य उलयतात आनी फुडें हिंसा करतात. So we blocked the agenda of the BJP last manifesto given in South Goa election, that we blocked as a गोरक्षक. पूण सार्दीन बाब म्हणटा की हो हे जे करतात ते एजेंडा फुडें करतात, ते हेंचे करतात. सॉरी, आज पर्यंत आमकां BJPन कितें सहकार्य केलां तें सांगचें. आमकां सहकार्यानी वयल्यान आमचेर अन्याय केल्लो आसा म्हणून तर आमी हो संघर्श चालू आसा. येणार खंय ते येता त्या सगळ्या सरकारा बरोबर आमचो संघर्श जाल्लो आसा. 2008 ही याचिका दाखल केल्या नंतर आमी वेगवेगळ्या ठिकाणी मागीर केसी फायल केल्यो. थंय आमकां पुलिसांचें सहकार्य मेळोंक ना. थंय सुद्दां ज्यो केसीस एक्चुअली तांकां पनिशमेंट जावंक जाय आसले, जे खाटीक जावं इलिगल ट्रेडिंग करता तांकां ते जजमेंट्स आयले. लॅक ऑफ एविडन्स आनी लॅक ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ह्या खातीर चडश्यो केसी आमच्यो सायड बाय सायड जाले. कांय हितूर तांकां पनिशमेंट जाल्ले आसा. आमी याचिका दाखल केली भायर जे चलता ते इलिगल म्हणून, पूण सरकाराचो आमी जाणा हे सगळे वेव्हार लिगल चलता. पूण जेन्ना आमकां म्हायती मेळ्ळी की थंय ल्हान वासरां हाडल्या कापपाक, तेन्ना आमी कंप्लेन फायल केली फोंडा पुलीस आनी मागीर आमी रोखडेच हायकोर्टा कडेन गेले. त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले. 12 नंतर सरकार आयिल्लें रोखडेच. त्या वेळार न्याय मेळना ह्या नेत्या कडल्यान. आमच्या कडेन सादें संभाशण त्या वेळार करूंक ना मनोहरजी पर्रीकरान, म्हणून कोर्टान वचचें पडलें आनी फॉर द जस्टीस. आनी त्या वेळार आमकां कोर्टांतल्यान रिलीफ दिली. गोव्यातला RSS मनोहर पर्रीकरनी संपवला. आदरणीय वेलिंगकर सर जे RSS आमचे नेते होते, त्यांचं आम्हाला सहकार्य लागलं, त्यांचं मार्गदर्शन लाभतंय अजूनही. पण संघ आज कुठं आहे? संघाची भूमिका जर अस्तित्वात आहे गोव्यात संघ, त्यांनी आपली गायीबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी. मी पण ती विनंती करतो. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.